बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, प्राचीत काळांत आमी आसां. पातकांचें बोगसणें मागूंक, उपवास करून दुसऱ्यांक इजमोल दिवंक ह्या काळार इगोर्ज मात आमकां आपयता. आयज इगोर्ज मात आमकां सांगता, म्हज्या कर्तुवांचो हांवें जबाबदारी घेवची आनी जसो हांव संवसारांत जियेता तशें म्हजें सर्गींचें जेवण जातलें. आमच्या पातकांचो उगडास करुया, आमच्या जिविताची जबाबदारी घेवया आनी चुकले हांव तर देवाचें बोगसणें आमी मागुया. आनी सगळीं एका ताळ्यान म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भागिवून सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक, भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. खेरीत भाशेन हें झूज जें युक्रेन गांवांत जाता थंय शांती येवंक आमी देवाक खेरीत भाशेन प्रार्थना करुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजांचो तूं मोग करताय आनी निर्मळपण ओगडायलोल्यांक तूंच तें कोणवाडायेन परतून दिताय. तर ह्या काळार पातक सोडून नितोर निर्मळ जीण जियोवंक आमकां कृपा दी आनी कुशेन उर्बेवंत भावार्थान गोठ आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी तीर जावच्याक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचीं काळजां तुजेशीं ओडून व्हर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगाता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवदेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरण्यांतलें सुकलोलें तोंड कशें, तो बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरण्यांत सुक्या कोड्ड्या जाग्यार, कार्या आनी लोक नासलेल्या गांवांत तशी येता. जो मनीस सर्वेस्पराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पराचेर आसा,
त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपली पाळां उदकांत पावयतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पोटोच ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलेल्या वर्सा ताका पर्व ना आनी फळां दिल्या बगोर तो कधीच रावना. काळीज म्हळ्यार सगळ्यावन घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक तावे. हांव सर्वेस्पोर जण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता. अतोच कोणान हांवूच विस्कुटावून पळयता. आनी जण एकल्याचे कोरण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मोजरी दिता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन आसा. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो कोरेंस बागी. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो कोरेंस बागी. जो मनीस नोश्टाची बूद घेवन चलना आनी पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशाच्या सांगाताक बसना तो कोरेंस बागी. सर्वेस्पराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोश. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो कोरेंस बागी. वावत्या व्हाळाचे देगेक लायलोल्या रुखाक काळा पोरमणे जातात फळां आनी कधीच बावून पडनात ताची पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस. सगल्यो ताचे कोरण्यो सुफोळ. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो कोरेंस बागी. पूण नोश्ट्या मनशाचें अशें न्हय. दुबावीन अशें न्हय. तें कोण जाणा. वाऱ्यार उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण नोश्ट्याची वाट निसंटणांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवता तो कोरेंस बागी. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जेजून फारिझेवांक सांगलें कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगवस्त्रांक न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बोरीं बोरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवांचो एक भिकारी सगळोच चोवणांनी बरोवन ताच्या दारवंट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चोवणां लेवतालीं. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरोन पुरलो. हेमकोणांत आटे विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून आब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयसतान देखले आनी अशी बोब मारली. आब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान भरून म्हजी जीब तोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी वळवडटां. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर.
म्हणटूच आतां तुका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय तितलेंच न्हय, कोण हांगात हांव तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना न्हय मुगूळ थंय तावन हांगा येवंक जायना, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थारायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. म्हजे 5 भाव आसात, तेय व्हडव्हड्यांचे सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्राहामान ताका म्हणलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राहम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदोत्तले. शेकी अब्राहमान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवन जाल्यार लेगून तांचें मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वकाकारणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, ही काणी आमच्या जिविताक लागू जाता. जायत्यो वस्तू हे काणयेचे म्हज्यानी काणये वयर उलोवंक जाता, पूण एकूच म्हज्या मनांत येता. तेन्ना ताणें म्हणलें, तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. म्हजे 5 भाव आसात, तांकां तर सांग. जेजू म्हणटा, अब्राहम म्हणटा, तांकां मोइजेसान आनी ताणें सगल्यांक सांगलेलें आसा. प्रितीच्या भावनो आनी भयणीनो, देव आमचो मोग करता. देवान आमकां विचून काडल्या, देवान आमकां विचून आपल्याची बावतिजमा वरवीं आपल्याची केल्यांत, आमचेर मोर मारल्या. तूं बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो मनीस, तूं देवाचो भुरगो. हांव सदांच लोकांक शिकयता, म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजें आख्खें जिवीत देवाक हांवें दिलां. अशें करून आमकां बावतिजमांत देवान आपणायलीं, आपलीं भुरगीं केलीं. पूण तीं आपणायलोलीं भुरगीं देवाचे भाशेन जावंक आनी देवाच्या पावलांनी चलूंक ह्या भुरग्यांची जबाबदारी म्हणजे तुजी आनी म्हजी. म्हजें मन, म्हजें काळीज, म्हजें आख्खें जिवीत देवाक दिल्लें आसा, देवाक अर्पण केल्लें आसा. आतां म्हजें जिवीत तशें भाशेन चलूंक ही म्हजी जबाबदारी. आनी हें अब्राहम हे काणयेंत त्या मनशाक, त्या गिरेस्त मनशाक सांगता. तुका मोइजेसान, तुका पवित्र पुस्तकान, तुका मिसान, तुका सेर्मावान, तुका दोतोरनीन तुका कितलें शिकयलां ते प्रमाणे तूं चल. देवाचें व्हडलें झगडाणें येवन तुका सांगपाची गरज ना. जेजू येवन असो आमकां शुभ वर्तमान दिला, पवित्र पुस्तक दिलां, ते प्रमाणे तूं चल. तें तुजेर आसा. देव तुका बांदून दवरिना. तुवें तुजें जिवीत जाय ते भाशेन मौजा मारून आनी दुसऱ्यांचो मोग करिनासतना तांकां पयस करून तुवें जियेलो, ताची तुजी जबाबदारी. हो संदेश आमकांय प्रितीच्या भावना आनी भयणीनो, केदें व्हडलें भाग आमकां देवाची भुरगीं जावं. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो मोज्यान तिखाण करूंक. आनी ही व्हडली जी आमकां व्हडलो बेस जो देवान आमकां दिला, ताची जबाबदारी आमी घेवन एक बरें नितोड मोगाचें, आदाराचें, बोगसण्याचें जिवीत जियोंक ही आमची जबाबदारी. हें करूंक तुमी हांगा मिसाक आयल्यात. आयताराची मिसाक वेता, बायबल वाचता. पूण हें सगळें जें देव आमकां सांगता, जेजू आमच्या काळजांनी रिगतलो कुमन्यांक येता तेन्ना आमचे कुडीचो कूड जातली. आमच्या जिविताच्या कोरण्यांनी आमी तें दाखयतात काय? आनी जरूय आयज पाद्र आग्नेल
एक भाग्यवंत म्हूण आमी मानून घेता, एक सांत म्हूण आमी मानून घेता, कारण ताणें अशें केलें. ताकाय बाप्तिजम दिल्लो. ताका म्हणटा तो खंय एकदम दुयेंत आसलेलो, जल्मला तेन्ना ताका रोखडोच बाप्तिजम दिलो आनी मागीर उपरांत आनीक एक पावटी दिलो. आनी त्या बाप्तिजमाची ती मोर मारलेली ती घेवन पाद्राग्नेल जेजू भाशेन जालो. ताच्यो कोरण्यो जेजूच्यो कोरण्यो जाल्यो. ताका आमी भाग्यवंत म्हणटा. तो आमचेच भाशेन, आमचेच दोतोरे वेलो, ह्याच गोंयचो, हेच बांयचें उदक तो पियेला, पूण आपल्या जिवितान जेजू भाशेन बाप्तिजमान पळय दिल्लें तें घेवन तो आपल्या आख्ख्या जिवितान जियेलो. देखून तुमी ह्या दोंगरार चडून सकाळीं फुडें हांगा येतात, ताच्या पांयां पडून ताचे मजतीन तुमच्योय गरजो घेवन, कारण तो जेजू भाशेन जियेलो. आनी हें आपोवणें म्हाका आनी तुकाय. आनी बो करून ह्या कोरेजमाच्या काळार हेचेर आमी ध्यान दवरुया. आमी कुमसाराक कित्याक वेता? कुमसाराक गेली म्हणटच आमी म्हणटा जेजू तुवें म्हाका बोगशिला, आतां हांव आनी हें फुडें कोचचो ना, म्हजें जिवीत बदलतलो, तुजे भाशेन जातलो. कोरेजमाच्या काळार हें कुमसाराचें आमकां एक व्हडलें देणें देवाचें, आमचें जिवीत बदलूंक जेजू भाशेन चलोवंक. हें आयज आमी मानून घेवया. पाद्राग्नेलान आमकां वाट दाखयली, अशें करूंक जाता म्हूण दाखयलें. आमी आमचें जिवीत बदलुया. जसो जेजू आमचेशी आयला बाप्तिजमान, जसो जेजू मिसांत आमचे कुडींत येतलो, त्याच जेजू भाशेन आमी जावन सगळ्यांक मोग, शांती आनी संतोश दिवंक आमी वावरुया. भयणीनो आनी भावांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें हें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सोबीच्या दावाक सर्वेस पळोवन मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, ह्या बलिदाना वरवीं आमचे दोणवणींचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ह्या काळाचें आमचें भायलें प्राचिताचें आचरण भितरल्या आमच्या आत्म्यांक फळादीक जावं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्वकाणी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपवास करून तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सोयीम आमी दोमावून दवरतले. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जोयत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून
आमी काळजान उदार जातल्यो आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्यो. हे परी आमचे सोडवणेचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Do palazzo sorrisbordo, sorgare sosar, voglio tuja voi provar, non sorgi, tu caso Gesù. Sorves pace nave, e tata caso, non sorgi, tu caso Gesù. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही पवित्र देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Gesù, amico docadam, are case le piedam, pique paute, tu voi pavar Gesù, amico ce moron purgotam. बापा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारये देवाची माय सांगाती, सपोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदुतां आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस.
आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजमोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमची काकलीत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें दोरयोचे म्हाका फावना पूण तुज्या सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली कुमन्यां घेवंक शकता ती थोडी उबी रावल्यार बरी थोडी शेवतकच मागीर बसचें आमकांय गमतलें कोण चुकला जाल्यार
Bossuya dados boli, Bossuya dados boli, Mikari rostia boli, Kote dote bidivle, Pashayat na bon hadle, Pashayat na bon hadle, Mikari rostia boli, Kote dote bidivle, Pashayat na bon hadle, Pashayat na bon hadle. Agua struggle in no way, Rasta churchill ng sugli, Bossuya dados boli, Bossuya dados boli, Agua struggle in no way, Rasta churchill ng sugli, Bossuya dados boli, Bossuya dados boli. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाड बापा, तुज्या बलिदानांत आनी जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचो फोड आमचे जिणेंत तोगोसो कर आनी बऱ्या कोरण्यांनी तो अदीक तीर जावं दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. Amen. बसूया. मोगाल बाबामिनो, आमी पिराचिताच्या काळान वो कोरेजमाच्या काळान आसा. हो कोरेजमाचो काळ कुरपेचो काळ, पूण देवाची कृपा आमकां फावो जातली जाल्यार पूण एका बऱ्या कुमसाराची गरज. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार आमच्या यादनीक तुमचे सेवेक कुमसाराच्या कपेलान आसात. कासिल्दा ही आमची भयण गांवांत बेतालबातीची आपणाक मेवलेल्या उपकारा पासून दोनूय देवाक ती दिन वाचता. व्हडा भवार्थान मोगाच्या भोमिनो हे पवित्र जाग्यार आमी एकठवल्या. आमच्या काळच्या मनान जायत्यो गरजो जायते आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. मानिवंत आग्नेल ओचोऱ्यांचो सागोर तुमच्या काळच्या मनान घेवन आयिल्ली मागणी दोनूय देवान तुमकां फावो करची, हीच आमची मागणी आनी आवडे. आयज आग्नेलो लॉरेन्सियो युकेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या भावाक दुसरे फावटी स्ट्रोक आयलो आनी तो चड सिरियस आनी क्रिटिकल आसलो. पूण आमचो भावार्थ आमच्या व्हडा आस्कारी मानिवंत आग्नेलाचेर दवरून आमी देवाक उलो मारलो आनी ताचे रेलिकी ताच्या माथ्यार दवरून आमी मागणी करतले. केदो व्हडलो उपकार आमचो भावार्थ आमचो भाव बरो जायत गेलो. दोतोर लेगून अजाप जाले. आतां आमकां पूर्ण विस्वास आसा तो बरो जावन घरा परतो येतलो म्हूण. आमी पवित्र त्रित्वेक दिन वाचता आनी मानिवंत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो जावंक मागता. भावार्थ आमच्या बापाचो ताच्या आकांताच्या वेळार आमच्या काळच्या मनांनी जायत्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. भावार्थान उबी रावन ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी त्याच खातीर तुवें वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण
काळजांतान मागता तशेंच आतां मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितान भागीदार चलम दाखोव उपकार तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणाक कशी फावो कोर म्हूण विनयता मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणित काकुतीच्या देवा अगणित काकुतीच्या देवा सरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक संताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगोड परगटणे उद्देशी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मोगाल बाबा मिनो जायतीं आमची बाबा भयणां पिडेंत कश्टवतात. पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार ती नात. तांकांय आमच्या मनांत मागण्यांत आनी मनांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बापा आमच्यो असोक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतीपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत बाबा भयणाचेर बोलेपणांचो करीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर भवाड दवरूं आनी तुका येवन भोवूं. हे परी बाबा भयणाच्या एकवटान सदां काल जिवूं आनी सतनोत्सान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद पाठोवं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sorga samsaracha Kurdoya Baba Mongaja Asheda Valya Tuji Porta Altarash Ban Badragnena Orvosha Kurda Morda Akoi deva kalsa chida Fausa miar tuja burgya Diaskari sorga raja Morvasha burda Akoi deva kalsa chida Fausa miar tuja